Gesù. Pagati Maria Davace Mai, Amma Papiagati Vinatikur, Atani Amshamanacha Vedana. Numan vrek pren bolele, Sures porcitaensa, Stramonetu Sadeo ani Sadeotso pu Gesù. Pagati Maria Davace Mai, Amma Papiagati Vinatikur, Atani Amshamanacha Vedana. Numan vrek pren bolele, Sures porcitaensa, Stramonetu Sadeo ani Sadeotso pu Gesù. Pagati Maria Davace Mai, Amma Papiagati Vinatikur, Atani Amshamanacha Vedana. Numan vrek pren bolele, Sures porcitaensa, Stramonetu Sadeo ani Sadeotso pu Gesù. Pagati Maria Davace Mai, Amma Papiagati Vinatikur, Atani Amshamanacha Vedana. Numan vrek pren bolele, Sures porcitaensa, Stramonetu Sadeo ani Sadeotso pu Gesù. Pagati Maria Davace Mai, Amma Papiagati Vinatikur, Atani Amshamanacha Vedana. Numan vrek pren bolele, Sures porcitaensa, Stramonetu Sadeo ani Sadeotso pu Gesù. Pagati Maria Davace Mai, Amma Papiagati Vinatikur, Atani Amshamanacha Vedana. Numan vrek pren bolele, Sures porcitaensa, Stramonetu Sadeo ani Sadeotso pu Gesù. Pagati Maria Davace Mai, Amma Papiagati Vinatikur, Atani Amshamanacha Vedana. Mulma Bapak, Putak ani Pawit Atmya. Adi Atani Sada Sada Palam. Umoja Jesu Bogo Shamka, Nivaram Kam कोणाच्या उजांतले सगळे आत्म्यांक सरकारावर पकडून सरकारात असलेल्या. दुसरो मिस्तेर आंकवार मरी गर्भेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र दिसा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो इस्पोटोक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता शी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताण पडी दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर ता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर ता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर ता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर ता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सुरेस्पोर तुझे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुत्र. बयंती मरे देवाची माये आम पाप्या हाती विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. आमचे जय जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां आम कोणाच्या उजांतले सगळ्या आत्म्यांक सरकार वरभोग करून सरगरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मरी पालका जेजूक बेल्या शारान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें पोरसूज जाली. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्राक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बकोस
आनी आमकां तन्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान बरेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान बरेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान बरेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान बरेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु Magiging Maria Garashi Mai, Ama Pagya Katigina Tikur, Atani Amcha Manacha Valara. उमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक Adi Atani Sudasta Kalam. म्हजे जेजू बोगोस आमकां यार आमकां आमकोणाच्या अजांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकारवर Naman Maria Granville, Swiss Post Daisa, Ustamare Dusdo, Anisado Dusapuchi. बयंती मरे देवाची माई आम पापया हाती विनोती कोर तान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Naman Maria Granville, Swiss Post Daisa, Ustamare Dusdo, Anisado Dusapuchi. बयंती मरे देवाची माई आम पापया हाती विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Naman Maria Granville, Swiss Post Daisa, Ustamare Dusdo, Anisado Dusapuchi. बयंती मरे देवाची माई आम पापया खातीर विनोती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा Bapa, Piता, आणि पवित्र आत्म्या. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन म्हज्या जेजू बोगोश आमकां यार आमकां आमकोणाच्या अजांतले सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर भोग करून सरकारच आसलेल्या पांचवो मिस्तेर कोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव तेंपलान मेवलो आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पळयत जावं जे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचा दिसपट्टो राजाय आमकांनी आणि आमी आमचे चितवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आणि आमकां ताणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु सगळ्यांची मारी देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रम आणि सदैव चौपुचेसु सगळ्यांची मारी देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु सगळ्यांची मारी देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु सगळ्यांची मारी देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु सगळ्यांची मारी देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मान ब्रेक प्रेन बलले सुरेश पोच तैसा श्रमने तु सदैव आणि सदैव चौपुचेसु सगळ्यांची मारी देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार
नमान ब्रेक फ्रेंड बिल्ले सुरेश पोच दायसा श्रमदे तू सदैव आणि सदैवोत्सव पूजे येसू मागणी मरे देवाचे माई आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान ब्रेक फ्रेंड बिल्ले सुरेश पोच दायसा श्रमदे तू सदैव आणि सदैवोत्सव पूजे येसू मागणी मरे देवाचे माई आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान ब्रेक फ्रेंड बिल्ले सुरेश पोच दायसा श्रमदे तू सदैव आणि सदैवोत्सव पूजे येसू मागणी मरे देवाचे माई आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान फ्रेंड बिल्ले सुरेश पोच दायसा श्रमदे तू सदैव आणि सदैवोत्सव पूजे येसू मागणी मरे देवाचे माई आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काळ ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आमकोणाच्या अर्जांतले सगळ्या आत्म्यांक सरकार बरोबर करून सरकारच आसलेल्या मान राणी काकुच्छ माये तुझकी आमचे जिवीत लमतान बरोसो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका ओलो मारता ह्या दुखाच्या कारणान सुदान करून माई तुका प्रार्थना तुमचे दळशाची तुझी नदर घाल कोणवाले दुलोक पदेचो अपरांत पॉलचो आमकां दाखोय भगवान देवाची माई आमचे खातीर माग क्रिस्ताच्या बसेल पापसाहेबाच्या दिसा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान ब्रेक प्रेम बलले सुरेश पोच तायसा श्रमदे तू सदैव आणि सदैवोत्सव पूजे येसू मागीर मरे देवाचे माई आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काळ आमीन Talo Vania Bapak Buddha
घातल्या गायो करुणेया देवा मोगाक गाया ताळो उबानेया बापाक उदक घातल्या गायो करुणेया देवा मोगाक गाया देवा उतोरायको जीवित बाबा मेतो सोगली एकठांय जाया देवा मोगाक गाया देवा उतोरायको जीवित बाबा मेतो सोगली एकठांय जाया देवा मोगाक गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आपल्या जल्माच्या दिसाक डिक्सन कॉस्ता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालून हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोकी फेर्नांडीस आनी स्टीवन फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन हांव देवाक आर्गां दिता म्हज्या आनीक 8 सांगात्यां बरोबर जे आमी 9 जाण आयच्या दिसाक याज्ञिकी मागणी घेतलेले 17 वर्सां आदीं. तर आमच्या ह्या याज्ञिकपणाच्या 17 वर्सां पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी म्हजे पासत तशेंच ह्या म्हज्या 8 कंपेनना पासत तुमी सगळ्यांनी मागचें म्हूण मागता. गोंयच्या वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आनीक इन्स्टिट्यूशनांनी ते वावर करतात तांच्या वावराचेर आनी आमच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेन मागुया. आमच्या क्रिज्म घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यांक पासत मागुया. आनीक 2 दिसांनी तांचो क्रिज्माचो साक्रामेंट जातलो. देवान तांचेर आनी तांच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत केरी भाशेन आमी देवा मुखार ओगीच रावन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक व्हड मनशां जावंक विचून काडल्यात आनी नेमल्यात. पूण ही वाट आमी खालतिकायेन मुखार वचूंक आमकां आपयल्यात. देवाक आर्गां दिवया. असले सोयेक आमकां जायते दिल्यात देखून. पूण जायते फावटी आमी सादेपणाची आनी खालतिकायेची वाट धरचे बदलेक व्हडपणाची आनी मेजाशीची धरल्या. आनी हे भाशेन जायते फावटी देव आमकां दिवंक सोदता तें आमकां घडये जिवितांत चुकलां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं नेमिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान जाणून सांगता मनान चिंतून मनान चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थना. भोव पवित्र बापा तुज्या मागलोल्याच्या सासणीक याज्ञिकपणान वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय. तरी तुवें म्हाका तुजो याज्ञीक जावंक वेंचून काडलोय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. धिरान आनी दुलोबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक
आनी सोडवणीचे गुटाचो विश्वासी मुणयारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान आपले पोरजेक भायर आयली जायत जावं नजो, तर हांवूय इज्रायली अब्राहमाचे सोस्तीचो बेंजामिनाच्या कुळाचो. ना, देवान आपले पोरजेक भायरावंक ना. ताणें तिका पयलींच आपली म्हूण मानून घेतल्या. तर हांव विचारतां, तांचो पांय आडवो पडलो तो तांचें निसणटण जावचे खातीर होय? ना, पूण तांच्या गुन्यांवाक लागून भावार्थ्यांक तारण मेल्लें आनी जुदेवांनी आतां उर्बेन तांची देख घेवंक जाता. तांच्या गुन्यांवान संवसार ग्रेस जालो जाल्यार आनी तांच्या अविस्वाशीपणान भावार्थ्यांक सुबा आशिर्वाद मेळ्ळो जाल्यार तीं सगळीं भावार्थांत भितर सोदतलीं तेन्ना कितलो अदीक व्हड फोळ मेळचो ना. तुमचे जानवाये विशीं तुमी मुरगटशात म्हूण भावा भयणीनो, हांगा एक गुपीत सवत आसा तें तुमी जाणो जाल्लें म्हाका जाय. तें हें, इज्रायल पोरचेंतल्या थोड्यांचेर कुड्डेपण आयलां तें फकत भावार्थ्यांचो आखो जोमो भितर सरो पर्यंत. तशें घडटच आख्या इज्रायलाक तारण मेळटलें. तर अशें बरयलोलें आसा, सियोनांत थावन सोडवणार येतलो, जाकोबाक वरसून तो अभोक्ती पयस कोत्तलो. जेन्ना तांचीं पातकां काडून उडयतलो तेन्ना हांव तांचे कडेन हो करार कोत्तलो. शुभ वर्तमाना विशीं तांकां आनी देवाक पडना तें तुमकां लागून, पूण विंचून काडलोली पोरजां कशी देव आजून तांचो मोग कोत्ता. तांच्या पुर्वजांक लागून आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मोन बदलना. देवाचें उतर, आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कधीच सांडचो ना. परतून म्हणया, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक कधीच सांडचो ना. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं उपदेश दिताय, जाका तुजी समूर्त शिकयताय, तो मनीस भागी. नश्ट्यांक फोण खणून जाता म्हणसोर ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान कोत्ताय. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कधीच सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक सोडचो ना. आपणे विंचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्यान निती परमणे जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कधीच सांडचो ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक पावूंक नासलो जाल्यार हांव रोखडोच नरकांत ओगो पडटलो आसलो. म्हजो पांय निसत्ता अशें हांव चिंतां तेच घडये तुजो मायेमोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक कधीच सांडचो ना. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora,
तुमी म्हणटा म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sorves fora soi soi, sorves fora soi soi, sorves fora soi soi, sorves fora soi soi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. Tuमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. एका सोनवारा दिसा फारिसेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुज्याहून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यार तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात हाका दी. आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसतल्या उशीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. तुझ्या भाव भयणींनो, आमी देवाची पोरजां आनी विचून काडलेली पोरजां. आनी विचून काडलेली पोरजां कशी आमकां देवान जायतीं देणी फावो केल्या. आयचें वाचपां आमच्या मुखार जायते मुद्दे मुखार दवरता. थोड्यांचेर आमची नदर मारुया. पयले सुवातेर हो प्रश्न जो बागेवन पावलून आयच्या पयल्या वाचपान रोमकारांक चीट बरोवन केला तो. देवान आपले पोरजेक भायर आयिल्ली जायत. देवाची पोरजा तो हांगासर म्हणटा ती इस्रायल पोरजा वो जुदेव पोरजा. जुदेव पोरजा खेरीत विचून काडलेली पोरजा जेन्ना देवान आपली येवजण मनशाची सोडवण करूंक येवजिल्ली. आब्रामाकान विचून काडून ही पोरजा बरे भाशेन आख्खी घडून हाडली आनी हे पोरजेंतल्यान आपलो सोडवणदार संवसाराक पाठयलो. जाल्यार असल्या वेळार हे इस्रायल पोरजेंतले म्हणजे जुदेव पोरजेंतल्या बहुत थोड्यांनी ते मानून घेतले की जेजू सोडवणदार. जायत्या जाणांनी नाकारलो आनी ते आजून पासून थोडे रावतात मेसियस केन्ना येतलो काय म्हूण. जाल्यार असल्या संदर्भान बागेवन पावलू हो प्रश्न विचारता. म्हणटच ही पोरजा जुदेवांची पोरजा आसा तातूंतल्या जायत्या जाणांनी सोडवणदाराक मानून घेवंक ना म्हणजे देवान तांकां भायर आयली काय अशेंय ताणें म्हणलां. तांचो पांव आडवो पडलो. तांचो पांय जरी तर आडवो पडला जाल्यार देवान तें कित्याक जावपाक दिलें काय तांचें निसंटन जावपाक, हे पोरजेचें जुदेव पोरजेचें निसंटन जावपाक. आनी जाबाब ताणेंच दिला बरो व्हडल्यान, ना की ना तशें न्हय. देव हे पोरजेक भायर आयना ना म्हणून देव हे पोरजेचें निसंटन जावंक दिना. पूण तांचो एक गुन्यांव आसा. तांणी एक चूक केल्या. तांचो अपराध सोडवणदाराक ना मानून घेवप. जशें आमी पास्काचे रातीक उगडास करता पातोक आदामाचें. भागी अपराध तो, कित्याक ह्या अपराधाक लागून आमकां सोडवणदार मेळ्ळो अशें आमी उगडास करता पास्काचे रातीक. तशेंच आयज बागेवन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन हे पोरजे विशीं जे पोरजेचो तो भाग तोय एक जुदेव.
हे पोरजेचो पांय आडवो पडलो देखून जेजूचे शुभ वर्तमान जे कोण भायले आसात तांकां गेले, म्हणजे आख्ख्या संवसाराक गेले, जे जुदेव न्हय तांकां गेले. म्हणटच ह्या अपराधाक लागून आख्ख्या संवसाराक जेजू बेगीन पावलो. जरी तो तांणी तो आपणच मानून घेतलेलो आनी सगळे तशेंच रावलेले जाल्यार घडये वेळ लागतलो आसलो. पूण जेन्ना तांणी जेजूक नाकारलो व सोडवणदाराक नाकारलो तेन्ना सोडवणदाराची खबर, सोडवणदाराचें शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक पावपाक एक आधार कसो जालो. म्हणटच आनीक एक फावटी भागी अपराध तो. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमचेर नदर मारली, आमी विचून काडलेली पर्जा काय, आनी आमी जरी तर विचून काडलेली पर्जा जाल्यार आयज आमचो पांय आडवो पडला की ना हाजेर आमी नदर मारची गरज. भो करून आमी गोंयकारां कशीं आमचें गोंय जें आसा सोबीत सुंदर माणकुलें आनी जायतीं उतरां आमी घडये आमच्या गोंया विशीं म्हणटा. पूण आमचें गोंय आमी सांबाळलां काय आमचो अपराध जाला. आनी आमचो अपराध जाला तेन्ना ते कोणाच्या हातान वेता. ह्या दिसांनी जायते जाण बोवाळ मारता, भायलो सरकार येयला, भायले मनीस येयल्यात, घांटी येयल्यात, हे येयल्यात आनी आमच्या गोंयकारां लागीं कांयच ना, वी आर लुजींग आवर आयडेंटिटी. जायते जाण बोवाळ मारतात एक्टिविस्ट आनी घडये सारकेच बोवाळ मारतात. तर ह्या अपराधांतल्यान कितें तरी बरें येवपाचें आसा काय? दुबाविरीत जरी तर आमी आयच्या देवाच्या उतराचेर नदर मारली, ह्या आमच्या अपराधांतल्यानूय बरें येतलें. पूण बरें येतलें म्हणून अपराध चालूच दवरप जाय ना, हें बागेवन पावलू सांगना. पूण आमी एक वाट धरूंक आपयता, एक चुकलेली वाट पासून जरी तर आसा जाल्यार परतून आमी मुखार येवपाक. देखून आयचे स्तोत्र पासून आमकां काय बरें, सर्वेस्पर आपले परजेक कधीच सांडचो ना. हें एक आश्वासन आयच्या देवाच्या उतरांतलें, सर्वेस्पर आपले परजेक केन्नाच सांडचो ना. सदांच हे परजेक, विचून काडलेले परजेक परतून वयर हाडटलो. देखून ही वाट जेजून सांगल्या ती खालतिकायेची वाट. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आपल्या ह्या शिसांक सांगलें, ओ जे कोण जेजू बरोबर त्या फारिजेवाच्या मुखेल्यागेर जेवणाक गेल्ले तांकां सांगलें, पयले जागे त्या जाग्याचेर बसो नाका अशें जेजून सांगूंक ना. पूण पयलो वचून तूंच थंयसर बसो नाका, खालती वाट घे. तूं पयली धाकटी वाट घे. जो कोण तुका आपयला ताका तुका मान दिवपाक मेळटलो, तो तुका हाडून मुखार बसयतलो, सगळ्या उजी तुजो मान जातलो. तेन्ना बस, तेन्ना बसनाका अशें जेजून म्हणप ना. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी ही उतरां जेन्ना आमच्या जिवितान लायता, भोव करून इगर्जेन पावता तेन्ना जायतीं जाणां ही उतरां लायतात. म्हणजे जेजून सांगलां फाटल्यान बस, आमी फाटल्यान बसता. दुसरो भाग आहा तो जायते फावटी पाळीच ना. म्हणजे जेन्ना जायते फावटी यादनीक आमकां मुखार आपयता, वो आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसात, आशर्स जे आसात, ते मुखार आपयतात, तेन्ना मागीर ते आयकोच ना, निबोर मनाचें जाता, बसोनूच रावता. आपूण आसा थंयच बरो, हो जेजून सांगलेलें फाटल्यान बस म्हूण. पवित्र पुस्तकांत ते पासून कोट करतात, जरूय वांकडे वाटेन कोट करतात. जेजून आमकां खालती जावंक आपयल्यात, पूण खालती जाता तेन्ना अहंकारी जावंक आपोवंक ना. तर आयच्या दिसाक आमी ही मिसाची भेट भेटयता आसतना हें देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. आमी विचून काडलेली पर्जा आनी आमचे चुकीक लागून आमी भायर आयिल्लीं कशीं जाल्या, भायर पडटा कशीं दिसता. आनी असल्या वेळार जरी तर आमी मानून घेना आनी परतून जेजूशी येना जाल्यार हें आमचें आख्खें दायज दुसऱ्यांच्याच हातान पडटलें. आमचो भावार्थ दुसऱ्यांच्या हातान पडटलो, आमचे लागीं आसचो ना. आमचें सैमीक दायज आसा तें दुसऱ्यांच्या हातान पडटलें, आमच्या हातान आसचें ना. आमचे घोराबे पासून आमच्या हातांत आसात ते आनी कोणाच्या हातान पडटले. तर अशें जायना जावपाक वेळ आसतनाच आमी आमचे दोळे उगडया, वेळ आसतनाच आमी समजून घेवया आनी ही भासावणी जी देवान केल्या, सर्वेस्पर आपले परचेक कधीच सांडचो ना. हें जाता तितले बेगीन आमचे सवे जावंक आमी वावरुया. आनी हें वावरूंक होच जेजू ह्या आल्ताराचेर येता. आमकां जण एकल्याक ही खालतिकायेची वाट शिकयता आनी हे खालतिकायेची वाट धरून आमी देवाशी बेगीन पावूं, दुसऱ्यांकूय आमचे बरोबर आमी देवाशी व्हरूंक आमकां ही भेटेन कृपा मागुया.
म्हज्या भावा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाकात तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि वयले आमच्या आनी आख्खे गोंय सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा ह्या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या याज्ञिकपणा पासत म्हज्या भावा भयणी बरोबर काळजांत जावन तुका दिनवासता आनी हो वाखाणणेचो योद्न तुका भेटयता. तुजो याज्ञीक जावंक म्हाका फावो न्हय तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी तुजे पवित्र सभेन तुज्या सेवकांची संख्या वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोने असो आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. सरकार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हिच कुशेन कोश्ट मरण सुंकवेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळेन. ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर तुमची.
हेच पोरींचे वण जातोच ताणे हे काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मुळे तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पिया ही म्हज्या रोखाची का नव्या निचासणी कराराचे हे रोगो पातकांचेही बोगसणे मेळच्यात तुमचेही पासोत आनी सोमेस तुमच्या पासोत ते वारोतले हे मोशा उगडासा कोरा बाबारताचो गूट परगोटुया Gesù vero, Gesù ci consola, Gesù noviane toro. Gesù vero, Gesù ci consola, Gesù noviane toro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन तुजे बागयोन धर्म दिता बागयोन तुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्याच जेजू वरवीं ह्याच जेजू सांगाता ह्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा विचून काडलेली फर्जान आमचो देव आमकां कधीच सांडचो ना हें आश्वासन जाल्यार देव आमकां केन्नाच साणिना देखून आमी सदांच ताका चिटकून रावूंक तयार आसा देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक सांगातान उबारुया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझी कशी स्वर्गात सदा तशी संसारात आमचो दिसपटलो राज आमकां आणि आमचे चल्यांक शिक्षा तुझ्या आमची पातकां मागोस आणि आमकां काही पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर
देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुमचे पितराचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच जाणां म्हाका मेळटली मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो यादनीक केलोय त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो भावार्थाचो गूट हांवें संतोशान समोरमला आनी परगटला. तो गूट म्हज्या जिविताचे चालीन स्वतान पाळूंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावं हे मिसाचे समोरमणेन म्हाका कृपा मेळूं. हे वर्तें देणे बापा म्हज्या भावा भयणी बरोबर नम्रतायेन आनी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भयणीनो, कितें भाशेन तुमकां सगल्यांक म्हजे दिनवास आनी आर्गां परजा ना जाल्यार यादनीक ना. जाल्यार पोरजे पासत यादनीक आसा जाल्यार म्हजें यादनीकपण तुमचे पासत आनी म्हजे बरोबरचे आनीक 8 जाण यादनीक जाल्ले ते, तशेंच हेर सगळे यादनीक पोरजे पासत जाल्यार तुमकां तुमच्या वावरा पासत तुमच्या सहकारा पासत म्हज्या यादनीकपणाक जितल्यानूय आपलो सहकार दिला तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या घराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता. फाल्यां पोतुंबराचो म्हयनो सोंपता म्हणजे तेरसाचो म्हयनो आनी तेच भाशेन ह्या आख्ख्या म्हयन्यान आमी आमच्या पुरसां लागीं घरां लागीं आमी बरे भाशेन तेर्स केला, बाराबर मेळूनय केला. आमची तरणाटीं फिरगोजेची तुमच्या जायत्या जाणांच्या समुदायांनी येवन एक 2 दिसाक एक कडेन वचून तांणी ही तेर्साची मांडावळ केल्या. तशेंच इगोर्जेंतूय ह्या आमच्या तरणाट्यांनी तेर्साची मांडावळ केल्या. ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागया. फाल्यांच्या दिसाक निमाणो दीस सांजेर 5 वाजता रेजिना मुंदी वयर तेर्साचें मागणें ही संपादनी कशी जातली. तुमच्या मदल्यान जांकां खुशी आसा येवपाची तांणी येवन तातूंत ह्या तेर्सान फाल्यां सांजेर 5 वाजता भाग घेवचो. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजीन मीस जातले आनी 6:30 वाजता दाबोली कपेलान आयताराचें मीस जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Amen.